आयतार 6 ऑक्टोबर 2024 साद्या काळाचो 27वो आयतार. मुखेल वोळ. देवान एकठांय केलां ते मनशान दोशी करूं नये. नियाळाक आदार. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी देवाचो हुस्को मनशा सोबे पळयता. देवान दर एक रचना रचली आनी म्हटलें बरें दिसलें. पूण देवान जेन्ना मनशाक रचलो तेन्ना ताणें म्हटलें दादलो एकटो आसलो बरो न्हय, ताका एक सांगातीन करतलो. दादल्याक एक बायल रचली आनी तेन्नाच देवान लग्नीक संस्कार घडलो. देवान तांचे मोदें एक संबंद रचलो. एकामेका सोबें विस्वासान रावंक एक कुटुंब घडून हाडूंक, वाडूंक आनी चोडूंक. शुभ वर्तमानांत आमी लग्न मोडणे विशीं पळयता. घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता. हें विचारतेल्यांक जेजून सांगलें देवान एकठांय केलां ते मनशान दोशी करूं नये. आज समाजान लग्न मोडणी वाडत आसात. लग्ना दिसा एकामेकाक दिल्ली भास आनी बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्या सांगाता केल्लो सासणाक तोपपाचो करार सांबाळूंक आनी पाळूंक विसरता. दादल्यान आपले बायलेताय आनी तशेंच बायलेन आपल्या घोवाताय आपलो लग्नाचो कायदो पाळचो आनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो. लग्न जातल्यांनी देवाच्या उतराच्या आदारान बरी तयारी करून लग्न जावंक आनी लग्नीक जिवितांत विस्वाशीपण, बोगसणें, ल्हानविकाय आपणावंक जाय. मागण्यांतल्यान जेजूक मोदेस्ती करून लग्नीक जिवीत सुफळ करून पवित्र कुटुंब घडूंक देवाचें बळ तांकां फावो जावंक. म्हजो थाराव लग्नीक करार विस्वाशीपणान सांबाळूंक आनी लग्न मोडणीचो विचार पयसाव काजारी जोड्यां पासत मागतलीं.